बेतुलात वाठारांतल्या पंचायतीची नवे इमारती खातीर सगळ्यो औपचारिकताय हांवें पुराय केल्ल्यो जाल्यार ह्या पंचायतीचें बांदकाम कशें आडोवपाक शकता असो प्रश्न केपेंचो आदलो आमदार बाबू कवळेकारान पत्रकार परिशदेंत विचारलो। काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पंचायती मुखार आरोप करून लोकांच्या दोळ्यान धूळ घालपाचो यत्न केला अशें बाबू कवळेकारान सांगलें। हांवें केल्ल्या कामाचें श्रेय तांणी फुकट घेवचें न्हय। म्हज्या 20 वर्सांच्या राजकारणांत हांवें केन्नाच अशें घाण राजकारण करूंक ना। ह्या 5 वर्सांत केपें वाठारांतल्या लोकांची कामां करून दाखोवची, नाजाल्यार हांवें केल्ल्या कामांचें उक्तावण करता करता 5 वर्सां वयतलीं असो थोमणो बाबू कवळेकारान मारलो। पूण हांवें केन्नाच दुसऱ्यान केल्ल्या कामाचें श्रेय घेवपाचो प्रयत्न केन्नाच केलो ना आनी न्हू म्हणून दुसऱ्याचेर केन्नाच एलिगेशन नाका जालें एलिगेशन किंवा न्हू क्रिएट करून खंय तरी बदनाम करपाचो प्रयत्न हांवें केन्नाच केलो ना। पूण काल जे म्हणजे जे एलिगेशन जे आतांच्या आमदारान जे केल्लें आसा की हांव बेतूल पंचायत घर जें घर म्हज्या मतदारसंघात जालें खूब म्हजी बेतूल पंचायतीक ज्या पंचायत भितर हांव रावतां त्या पंचायत घर हांव खंय तरी हाडोवपाचो प्रयत्न करता अशे पद्दतीन काल सांगोवपाचो प्रयत्न केलो आसा। ही सामकी अशी पद्दतीन निवळ फट मारल्या जेणे करून केपेकारांचो म्हणजे खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न ते फाटल्यान जो प्रकार घडला तो निंदादायक आसा जे हांवें म्हज्या लायफांत केन्ना अशें केलें ना। खंय तरी एक फट क्रिएट करप आनी फट क्रिएट करून केपेकारांची दिशाभूल करप असो प्रयत्न जाल्लो आसा। खंय तरी मिडिया कडेन उलयता आसतना असो प्रयत्न जाला की आदल्या आमदारान ते आमी आतां काम करूं सोदता पंचायत बिल्डींग बांदपाक सोदता आनी आदलो आमदार तें काम आडयता असो म्हणपाचो प्रयत्न जाला। तरी कामां जे केप्याक आनी कितें उरलें आसत जाल्यार केपेकारांनी कामां करचीं 5 वर्सांचे कडेन आसा काम करपाक जाय काम करचें अवश्य करचें आनी तेजें तेणी क्रेडीट घेवचें। पूण नाका जाल्लें अशें बंडल मारून कितें फट मारून कोणाक तरी अशी दिशाभूल केपेकारांक करची न्ही। आयज जेन्ना तो व्हिडियो पळयलो हांव सरप्रायज जालो